गोंय राज्य हें एक एका हॉस्टेज केलेलो आसा बाय लॉलेसनेस. So the state of Goa is held hostage by lawlessness. Unprecedented जरी तो चयल्यार आज ब्रेकडावन ऑफ लॉ अँड ऑर्डर जालेली आसा. आनीक गोंय जें गोंय एक भांगराचें गोंय देशांत जगभर आमची एक आयडेंटिटी आशिल्ली, आज ह्याच भ्रश्ट जुमला पार्टीच्या सरकारान आनी मनशांनी गोंय फ्रॉम बीइंग अ पीसफूल स्टेट आज हें कन्वर्ट करून एक प्लेग्रावंड केलेलो आसा फॉर क्रिमिनल्स, फॉर गँग्स आनी फॉर माफिया. ह्या 18 वर्सांच्या जर तर टायम फ्रेमान जर आमी पळयत जाल्यार गोंयान हायेस्ट लँड सेल जालें तुमच्या सरकारान. स्क्रॅप केल्लो रिजनल प्लॅन परत तुम्ही एक्टिवेट केलो आनी तुम्ही गोंयचे जाग्याचे डिलिंग केलें. तुम्ही ब्रोकर जाल्या. आता तुवें गोंयकारांक ब्लेम केले का? तूं सांगता की गोंयकारांची गोंयकार म्हणटा तो विकत आसा ताका आपूण कितें करूं. तूं म्हणटा की गोंयकारांनी विकपा जायना आनी तुवें उल्लेख केलो की गोंयकारांच्या फायनान्शियल कंडिशनाक लागून गोंयकार विकता. कोणें केली फायनान्शियल आज गोंयकाराची फायनान्शियल स्टेटस काबार करपाक तुमी कारणीभूत.